Krista Unyaru parlipunascha Namo Namo Surgundara Sakramentantam Karakcha Namo Namo Jesu Krista Unyaru parlipunascha Namo Namo Surgundara Sakramentantam Karakcha Sergi Sodivtu Amka Melom Raulai Sergi Sodivtu Amka Melom Raulai Dipon lipon tuwe unya cherup ke la Dipon lipon tuwe unya cherup ke la Unya vainar yeu tu am chengkhan sata Unya vainar yeu tu am chengkhan sata Amcha mogan boron tukas samarpita Amcha mogan boron tukas samarpita Namo Namo Jesu Krista Unyaru parlipunascha Namo Namo Surgundara Sakramentantam Karakcha Namo Namo Jesu Krista Unyaru parlipunascha Namo Namo Surgundara Sakramentantam Karakcha Jinye che suk duk tuka sangong ailya Jinye che suk duk tuka sangong ailya Tuche ton buswon asheun hangaraulia Tuche ton buswon asheun hangaraulia Ye Jesu ye amka melong tu ye Ye Jesu ye amka melong tu ye Tuche kurpe che denya mandar geuniye Tuche kurpe che denya mandar geuniye Namo Namo Jesu Krista Unyaru parlipunascha Namo Namo Surgundara Sakramentantam Karakcha Lagi sertau somya saptau tuji Gorsa lagi sertau somya saktau tuji Gorsa Tuche sengirawan wisartau jinye Gorsa Tuche sengirawan wisartau jinye Gorsa
संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श. साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रूपारी बोनसच्या. नमो नमो सोडवणारा सक्रामेतांकारच्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उड्या रूपाली बोनसच्या. नमो नमो सोडवणारा सक्रामेतांकारच्या. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Harikat ka samya uglapta ka महिमा तुका आराधना तुका नमस्कार गणिपात तुका हमळाप तुका वंदन तुका जेजू. जय जय जेजू. हालेलुया, हालेलुया. दीस आनी रात आमचे खातीर राखून आसच्या मोगळा जेजू. परत आमी तुका मेळोंक आयल्या. सगळ्या आमच्या दिसांत आमच्या आवकांत जायते फावटी आमी तुका विसरल्यारी तूं आमकां केदींच विसरनाय. आमी ह्या घडये मात ह्या दैहीक दोळ्यांनी त्या येवकारिस्तान तुका आमी भावार्थान पळयता तरी जायते फावटी आमी तुका विसरोन गेल्या. पूण तूं सदांच आमकां पळयताय. तुजी काकुतीची मोगाची दिश्ट आमचेर घालून आसाय. आमचे हर एक मेळ तूं सांबाळून आसाय. आमचे जिणये पयना तूं सांगात दिताय. आमच्या सांगाता सोलोन वेताय. जशे एम्माउसाच्या वाटेर ते दोग सीस निराशेन बुडोवन कंतिश्ट जावन आपआपल्या नाडाक वेताले आनी ताचे सोमे एक अपरिचीत परकी पयनाऱ्या बरी तूं वाट समकलोय. देवाच्या उतराच्या उजवाडान तुमची काळजां तुवें पेटाशी केली आनी आखरेक उंडो मोडच्या त्या गडितांत तांचे दोळे उक्ते जाले. तांणी तुका पळयलें. ताचे उपरांत तांची खंत बेजाराई सगळी पयस जाली. जिविताचो काळोख ना पयस जालो. तोबल रात जाल्ली जाल्यार ते परत फाटीं जेरुसलेमाक आयले आनी तुज्या जिवंतपणाची खबर हेर सिसां सवें वांटूंक लागले. सोम्या जेजू तूं आमचे सवें पैन करन आयलाय आनी आमी हांगासर पावल्या आनी त्या सेवकाच्या उंड्यांत आतां आमी तुका देखून आसा आनी आमी जाणाव आमची खंत बेजाराय तूं पयस करताय. आमकांय नव्या स्पिरितान भरताय. आमची काळजां पेटाशी करताय. तुज्या पवित्र मुत्रांच्या उजवाडान तूं आमची काळजां भरताय आनी अशें आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक शकतले. सोम्या जेजू तूं सर्व देवांचो देव, रायांचो राय, सर्पद्वदा देव, रचणार, सांबाळणार, सोडवणदार, सदांच आमची राखण तूं करताय. आनी ह्या घडये ह्या येवकारिस्तान तुजे सवें मिलागत करूंक, तुजे सवें उलोवंक, तुजें उतर आयकून घेवंक आनी आखरेक ह्या मागण्याच्या आखरेक तुजें बेसांव घेवन
आमी आमच्या जिणे पळयन मुंदरूंक तूं आमकां फावो करताय. तुका आमी आराधन करता सोम्या, तुका आमी वंदिता, तुजी होगलीक आमी गाता, तुजें बरेंपण आमी नियाळता, तुज्या आशिर्वादा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू, आमी किरकोळ आमच्या ना फावो अर्गां होगळापांत मागण्या आराधनांत तुका आमी कितेंच सडीत दिना, पूण आमीच तुजे कृपेन भरता, आमीच तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन आमचे जिवीत जियोंक येता. देखून आमकां स्विकार कर, आमचे किरकोळ मागणे स्विकार कर, आमच्या अर्गां होगळाप तूं मानून घे, आमचे थंय संतुश्ट जा आनी आमी तुजे थंय दादोसकाय भोगच्याक, तुजे थंय आमी जिविताचो अर्थ समजून घेवच्याक तूं आमकां आदार दी. सक्रामेंताच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आनी म्हणटा आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या स्तुती जेजू, तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या महिमा जेजू, तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जय जय जेजू, तुका सोम्या जेजू, जेजू देवांच्या देवा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, जेजू रायांच्या राया, अर्गां तुका सोम्या जेजू, जेजू आमच्या सोडवणदारा, अर्गां तुका सोम्या जेजू जेजू, आमच्या मोग करणारा, जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू, जेजू आमच्या सांबाळणारा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या होगळाप जेजू, तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तूं ल्हाना सवय बरसालोय, पातक्या सवय, सांडून घाल्ल्या सवय, कोणाकच नाका जाल्ल्या मनशा सवय तूं बरसालोय, तांचे सवय भोवलोय, तांचे सवय उलयलोय, तांकां तुवें सर्गीच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली, तांचे सवय तूं जियेलोय. आमी त्याच वर्गांत आसा म्हळ्यार मानून घेता, आमी कांयच न्हय, आमचें व्हडपण कांयच न्हय, तुजे मुखार आमी सर्व तुजी किरकोळ रचना, ना फावो किरकोळ रचना आमकां तूं स्विकार कर, आमचेर तुजे आशिर्वाद घाल, आमचे मागणें तूं मानून घे सोम्या जेजू. ये देवा बापा तूं सगळींच्या सरपोडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Örgán tuka semyan Jésus, Örgán tuka semyan Oglap tuka semyan Jésus, Oglap tuka semyan Jésus, Stuti tuka semyan Jésus, Stuti semyan Jésus, Vandan tuka semyan Jésus, Vandan tuka semyan Jésus, Aradan tuka semyan Jésus, Aradan tuka semyan Jai Jai tuka semyan Jésus, Jai tuka semyan Jésus, Sangatami mania semyan Jésus, semyan Jésus, तुझे आशीर्वाद सोडच्याक तुझे आशीर्वाद जोडच्या तुझी कृपा घेऊक तुझे कृपा घेऊंक सक्रामेंता मुखार तुझ्या सक्रामेंता सक्रामेंता या सक्रामेंता मुखार या सक्रामेंता मुखार आम्ही समेस्तां तयार जाल्या आम्ही समेस्त तयार झाल्या आमची मना आमची मना तुझ्या आराधनांत तुझ्या आराधनांत आणि दैविक उतराण आणि दैविक उतराण उसवाडल्यांत 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 ऊस वाढल्यांत आमची कळसां आमची काळजा आमची कळसां आमची काळजा तुझ्या स्पिरितान बरोवंक तुझ्या स्पिरितान बरोबर तुझे संगी तुझे संगी यो तोडो वेळ हो थोडो वेळ भक्तीन आणि भक्तीने मागण्यान करसूंक आणि मागण्यान करसूंक आमकां फावो केलाय आमकां फावो केला देखून आमी तुका अर्गां दिता देखून आम्ही तुका अर्गां दिता तुझ्या कृपेच्या बळान तुझ्या तुझ्या कृपेच्या बळान तुझ्या कृपेच्या बळान या हप्त्यांत या हप्त्यांत आणि मुकल्या दिसांनी आणि मुकल्या आम्ही दिसांनी उर्बे वंसांक आम्ही उर्बे वंसांक आम्ही धैर्य वंसांक आमच्या मतीक आमच्या मतीक आमच्या कुडीक आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक आणि आमच्या आत्म्याक तू भलायकी पावो कर भलायकी फावो कर अर्गां तुका जेसू अर्गां तुका ओगलाप तुका जेसू ओगलाप तुका जेसू महिमा तुका जेसू महिमा तुका जेसू स्तुती तुका जेसू स्तुती तुका जेसू आराधन तुका जेसू आराधन तुका जेसू जय जय तुका जय जेसू जय तुका जेसू वंदितां तुका जेसू वंदितां तुका जेसू वर्णितां तुका सम्यान जेसू वर्णितां तुका सम्यान जेसू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही उभी राहूया आणि ओढा सक्तीन ओढा भक्तीन सम्याकची स्तुती कर आम्ही गावया देवा तुझी स्तुती करता बूक पान संको 62 62 सगळ्यांची कोणा उभे रावंक जाता उभे रावचें आनी हें गीत आमी गायन करचें देवा तुझी स्तुती करता देवा तू सोमो करता सांगत आम्ही म्हणया देवा तुझी स्तुती करता देवा तू सोमो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू सोमो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू सोमो करता मोसो जीव आस्ता पुरया तुझ्या रसांत पावता पुरया मोसो जीव आस्ता पुरया तुझ्या रसांत पावता पुरया सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता सगळं आम्ही वडा तळ्या देवा तू सोमो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू सोमो करता दैविक सोपदान स्तुती करता सगळे सक्तेन हांव गायता दैविक सोपदान स्तुती करता सगळे सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या
तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता बाबुरी हांव स्तुती करता दाविदावरी हांव आसता जो बाबरी हांव स्तुती करता दाविदावरी हांव आसता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता बोरी हांव स्तुती करता पावला बोरी हांव मो करता बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मो करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या हालेलुया 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 होगळा तुका महिमा तुका वंदन तुका जिजू स्तुती तुका जिजू महिमा तुका वंदन तुका आराधना तुका सोम्या जिजू होगळ सिताव तुका सोम्या जिजू हर सिताव तुका सोम्या जिजू वर्णिताव तुका सोम्या जिजू हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी सांगता म्हणया सम्या आमी तुका अर्गां दिता सोम्या आमी तुका अर्घ दिताव कित्याक कित्याक तुजे ते आसलेल्या तुझे ते आसतल्या दाराळ संपत्ते वरवीं दराळ संपत्तीवर म्हजो देव म्हजो देव सर म्हज्या गरजांक सर म्हज्या गरजा उदारपणी पावतलो उदारपणी पावतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द आमची लॉर्ड जाव बसंदी अर्गां तुका सम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जिजू सम्या सोम्या तुझ्या उतरां खातीर तुझ्या उतरांक आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्घ दिताव आमची जाव बसंदी अर्गां तुका सम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जिजू लिपोवन आसलें कितें परगड जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलें ऊस वाडाक आयल्या खातीर रावचें ना म्हणलो संदेश आमकां दिल्ल्या मोगळा जेसू
अर्गां तुका सोम्या जेसू खंयच्या मापान हेरांक मापतात त्या मापान देवी आमकां मापोवन दितलो म्हणल्यार सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू आमी वडा ताळ्या म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू बेतसायदाच्या कुरड्याक दिश्ट दिल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू देवाचे भावार्थ दवरल्याक हर एक साथ म्हूण आमकां संदेश दिवन आमकां भावार्थाची बरोवसाची उतरां दिल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी रस्त्यांक सुवार्ता परगट केला आमकांय मिसावांक धाडलेल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू सकमणतेल्यांक पदवी दिल्या ती पदवी आम्हा सर्वांचेर आमकां बावतिस्मांत फावो केल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू सक्तेन आनी सानवायेन बरयल्या भोव मोगळा सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनातल्यात की बापाचो मोग आमकां दिल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू देवाक आनी मनशाक मांडवाल्ल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या देवाचो जेसू प्रेरकत्मो मुजेर आसा आनी तस पवित्रत्मो आमकां समेस्तां फावो केल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक वयर हाडलेल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू बंदेंत आशिल्ल्या सुडकां दिवन आयिल्ल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू दणसांतल्यान सवकासाय बसयल्या मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू पवित्र पुस्तक आमकां फावो कर्ण संभ्रमाचे जेवणांत आमकां आपयल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू परिपूर्ण तरबेती जोडलो गुरू सारको आनी आमकांय तरबेती दिल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू तुजी पातकां तुका बक्षली आमची पातकां बक्षिल्ल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या तुज्या जेसू भावार्थान तुका बरो केलो आमकां भावार्थान बरें सांग आपोवणें दिल्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू देवाचे रास परगट करूंक आनी पिडिस्तांक गूण करूंक शिसांक धाडिल्ल्या भोव मोगळा जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू एक घडीभर मावून रावया कोणी सर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं सोम्याच्या फाटल्यान आमी हांगासर ह्या मंदिरांत आराधन करूंक आयिल्ल्या सोम्याक अर्गां दिवया आनी सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू वंदीत हांव तुका सोम्या जेसू वंदीत हांव तुका सोम्या जय जेसू जय तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू दिन वाजता हांव तुका सोम्या जेसू दिन वाजता हांव तुका सोम्या जेसू हर्षित हांव तुका सोम्या जेसू हर्षित हांव तुका सोम्या जेसू वर्णित हांव तुका सोम्या जेसू वर्णित हांव तुका सोम्या जेसू शाबासकी तुका सोम्या जेसू शाबासकी तुका सोम्या जेसू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळं आमी बसले कडेन सोम्याक हर्सिया ताच्या आत्म्याक ताणें आमकां फावो केला ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು हे ಸ್ತುತಿ गीत भक्तीपणान आमी गायन करया आनी उतरांनी हाड सोम्याक आमी अर्गां दिसतना तेच देवदूत म्हाकाय तुकाय सोम्या संगत आमकां सांगात देव म्हूण मागून हें गीत आमी भक्तीपणान गाया पान संको 71 ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ
ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರದೆ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರದೆ ಯಾರಟ್ಟ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ಮುಂದೆ ಯಾರಟ್ಟ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ಮುಂದೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 हरियाद का समय सोगलाप्त का समय महिमान का समय जय जय समय यीशु का जय जय समय जय जय समय संगत आम्ही म्हणूया देवाच्या पवित्र आत्म्या तू सावना साई मदतदार तू जाऊन असाय मजतदार बुजवणदार कुरपेची सर ये आराधन तुमचं सोलन वर्त असताना देवाचे उतर आम्ही ऐकोंको आणि नियाळोंको आणि त्या परी जियोंको आमचे तयासचे अडकळे आमचे कुडीचे मोतीचे आत्मिक बंदपास नाश कर या आराधनांत जेजूचे पवित्र हजार पण बघोंको जेजूचे पवित्र हजार पण बघोंको सतान आणि आत्म्यान एका मनाची आणि एका काळजाची जावन हेरां खातीर मागोंको आमचे खातीर मागोंको संवसारा पासत मागोंको तुजो आदार दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गा पवित्र आत्म्या अर्गा पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे आम्ही उभी राहूया आणि पवित्र आत्म्याचे गीत गाऊन आम्ही देवाचे उतर नियाळोंक तयार जाऊया पान संको तुमच्या बुकान 98 98
तेण्याच्या पोवीत आत्म्या आमचेर तो देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रोपीत कर आमकां तो रोपीत कर दैवीक तेण्याच्या पोवीत आत्म्या आमचेर तो देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रोपीत कर आमकां तो रोपीत कर बापाचे कुशीक कळसावन सोलोंक आदार मागता जियोंक खालती चिनी बापाचे कुशीक कळसावन सोलोंक आदार मागता जियोंक खालती चिनी सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर त्यागाचो स्पिरीत आमकां कळसांत वाड त्यागाचो स्पिरीत आमच्या कळसांत वाड दैवीक देण्याच्या पोवीत आत्म्या आमचेर तो देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रोपीत कर आमकां तो रोपीत कर हालेलुया हालेलुया वगळा तुका महिमा तुका स्तुती हालेलुया 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 देवाच्या हालेलुया 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 देवाच्या सोम्या तूं जणवायेचें बंडर जावन आसाय तुजे थावन आयलेले उतार फळ दिल्या शिवाय पाटी वसना तेंच जणवायेचें उतार सोम्या जेजू तुज्या सेवका मुखांतर आमकां लाभय तें बरें फळ दिवचें बी जावन आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत किर्लोन वाडोवंक तुजो दैवीक आदार लाभय सोम्या जेजू तुज्या उतर परगडच्या तुज्या सेवकाचेर तुज्या आत्म्याची सकत आतां देवोन येशें तुजो आशिर्वाद ताचेर वत ताणें मनुश्य सैबान न्हय बागार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन हर एक उतार वांटूंक जाय जाल्ली पवित्र आत्म्याची मजत आनी अभिषेक पण ताका फावो कर हर एकल्याचे कान तूं परिशुद्ध कर सोम्या तें उतार आमी हर एकल्यांनी स्वीकार करूंक जाय आसली कृपा लाभय सोम्या आनी आमचें काळीज परिशुद्ध करना त्या काळजान तुज्या उतराक जागो दिवंक आमकां हर एकल्याक कृपा दिवन आशिर्वाद सी म्हण मागता आमेन. मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 18 अध्याय 18व्या वाक्यातून 20वें वाक्य. देखून सतस हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एका मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव तांचे मदगांत आसां. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा आज आमी नियाळ करचो विशय वास्तविकतारान मस्तू गरजेचो तशेंच गुणायेचो विशय जावन आसा.
बांदूंक आनी सोडूंक एक पदवी. ही पदवी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत मस्त गरजेची. आमी मातेवाच्या 16व्या अध्यायांत जर तर आमी वाचलें थंयसर पेद्रू जेजू विशीं साक्ष दिवन म्हणटा, तूं निजायकी जेजू देवाचो पूत क्रिस्त म्हणटा. आनी स्वामी जेजू म्हणटा, तुका हांव असलो अधिकार दिता, तूं कितेंय संवसारार बांदताय तर तें सर्गीय बांदतलें, संवसारार सोडयता जाल्यार सर्गीय सोडयलें जातलें. आनी चिंत आसतना आमकां भोगता पेद्रूक असलो अधिकार दिला, आमकां असलो अधिकार आसा गे. तें 16व्या अध्यायांत पेद्रूक अधिकार दिलो जाल्यार 18व्या अध्यायांत हर एकल्या बावडत्यांक जेजू अधिकार दिवन ही बरी उतरां तो सांगता. देखून सतस हांव तुमकां सांगता, कोणाय व्यक्तीक न्ही सगळ्यांक, देखून सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सबार संघर्शांत आसा. आमचें एक घडी आमचें जिवन पळयलें जाल्यार सबार संगती विशयंत आमचें झूज चलोवन आसा. मस्तो संगतींत आमी बंधनांत आसा. मस्तो संगतींत आमकां ह्या बंधनांत सुटका गरज आसा. मस्तो संगती आमकां उपाद्र करना आसात आनी त्यो आमी बंद करून तटस्थ करूंक आसात. तर असलें आमकां करूंक कशें साध्य गे म्हणलें सवाल. उडास दवरचय आमी देवाच्या आत्म्यांतावन असली सुटका आमी करची. जेजूक एक सवाल घाल्लें, थंयसर ताणें देंवसार सोडयता आसतना ताका सवाल घाल्लें आनी म्हणालें, तो देंवसाराच्या ह्या सैतानाच्या पदवेन देंवसार सोडयता. आनी जेजू म्हणटा, जर तर हांवें सैतानाच्या पदवेंत देंवसार सोडूंक जाता गी, सैतानाचे विरोध केल्यार ते रास बाळवाना. सैतानाचे रास बाळवाचे जाल्यार ताणें एकामेका जगोन नजो. तशेंच पवित्र आत्मो तो खंयसर येता, तो सुटकेचो आत्मो, ताणें त्या सैतानाच्या रासा विरोध झुजयत. असो अर्थ अशें आसा, एक सैतानाचें राज आसा, एक देवाचें राज आसा. तुमी घरा वचून वाचत मातेवाच्या 12व्या अध्यायांत 25वें एक 26वें वाक्य ह्या विशयान सांगता. सैतानाचें राजत्व दुसरें आनी देवाचें राजत्व दुसरें. आतां जर तर हें सैतानाचें राज आमकां उपाद करता जाल्यार आमी कितें करूंक साध्य? हांवें तुवें कितें करीत? त्या देखून जेजू आमकां अधिकार दिता. म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक अधिकार दिता. आनी बऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आमच्या जिवीत हर एक दिसा आमी झूज जावन आसा. खंयचें झूज आमी प्रस्तुत झुजोन आसा म्हूण आमी ध्यान करीत पडटा. आमच्या झूज कोणा विरोध जावन आसा ते विशयंत हांवें तुवें नियाळ करीत जाय. आमकां हे झुजोवंक कितलो अधिकार आसा दुसरें चिंताप आमी नियाळ करीत जाय. म्हजें मिसांव कितें, ह्या झुजोवंक म्हजें मिसांवगी या तें थंयच सोड न्हू, हांवें दुसऱ्या संगतींक घामान दवरचें मिसांवगी. सो तें आध्यात्मीक संगतींनी म्हजें स्थानमान खंयचें गे म्हणलें सवाल. एक तें स्थानमान म्हळ्यार अर्थ तुका संवसारी पदवी व्हडली आसूंक पुरो, पूण ती पदवी लेखाक ना. संवसाराक कितची पदवी तूं आसाय ती गरजेची न्ही. संवसारांत तूं एक ल्हान पदवेर आसूंक पुरो, तरी पूण तुवें मस्त बरीं कामां
मस्त सोडवंक मस्त बांदूंक सक्षत असलो व्यक्ती जावंक साध्य आसा. 17व्या शतमानांत थंयसर एकलो निकोलस हर्मन म्हणलो, तो ताका ब्रदर लॉरन्स म्हणून आपयताले, तो कार्मेलितांत तांच्या मेळांत एक लायक भाऊ जावन आसलो. ताजें काम केवल ताका रांदूंक, काल ताका रांदचें आसलें. ह्या ब्रदर्सांक, पाद्र्यापांक, सुपिरियरांक पुरा रांदून वाडचें आसलें. एक सामान्य व्यक्ती. तरी पूण चरित्र सांगता, वो ब्रदर लॉरन्स देवातय इतलो संबंध दवरलो गे, इतली कारबारां करनासलो गे, त्या कार्मेलीत सुपिरियर समेत अजाप पावतात. कशें हें साध्य, कसो वो संबंध दवरता, कशें वो करता गे म्हणलें सवाल तांचें तें आसलें. आमी पळयता शाऊल व्हडलो राय जावन आशिल्लो, व्हडले झुजारी, कमांडर सैन्याचे आशिल्ले. दावीद एक ल्हानसो भुरगो आनी एक शेळयांक सोरोवंक आशिल्लो व्यक्ती जावन आशिल्लो. तरी पूण थेद्या व्हडल्या गोलियताक व्हडल्या कमांडरान जिशी मारले न्ही. संवसारार पदवेन राय व्हडलो आशिल्लो, ताजे प्रमाण झुजाचे कमांडर आशिल्ले, झुजारी आशिल्ले. पूण थंयसर आसलो दावीद एक सामान्य ल्हानसो व्यक्ती, एका शेळयांक पळोवचो व्यक्ती, आनी तसल्या व्यक्तीन असाध्य म्हणचें तिल्या गोलियताक मारलें. त्या देखून तुमी उडास दवरा, तुमी खंयच्या हुद्द्यार आसात, खंयच्या पदवेर आसात, खंयच्या तुमकां धार्मीक पदवी आसूंक पुरो, धार्मीक पदवी ना जावंक पुरो, तुमी प्रायंत व्हडली जावंक पुरो या ना जावंक पुरो, तुमकां संवसारार विविध हुद्दे आसूंक पुरो या हुद्दे ना जावंक पुरो, तें लेखाक येना. लेखाक येवचें देवाच्या आध्यात्मीक शेतांत तुका अधिकार आनी सकत आसा गे म्हणलें सवाल. अधिकार दुसरे मोगाचे न्हू, सकत दुसरी. उडास दवरी जाय. अधिकार दुसरे, सकत दुसरे. ह्या संवसारार आमकां अधिकार आनी सकत दोनी गरजेची आसा. पौल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 12व्या वाक्यान म्हणटा, आमचें झुजू फकत मनशां विरोध न्ही. आमी पुरा मनशां विरोध झुजच्या मोगाच्या न्हू, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचें झुजू फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळार आशिल्ल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच नेसा जाय. जर तर आमी देवाचें कवच नेसोन ना, आमी झुजोवंक आमकां असाध्य जालें जाल्यार आमी झुजां दिसपडत्या जिवनांत ती संपूर्ण तरान व्यर्थ जावन आसात. आतां हांवें सांगलें पौलो अशें स्पश्ट उतरांनी ह्या विशयान सांगता, तरी आमकां कितें गरज आसा? अधिकार आनी सकत गरज आसा. अधिकार सकत म्हळ्यार एक जार एक हाडूंक बोळ, एक खंयची एक संगत जार एक हाडूंक आमकां बोळ आसाचें. अधिकार म्हळ्यार नियमानुसार हक्क आमकां सकत उपयोग करूंक आमकां एक अधिकार, आमकां सकत उपयोग करूंक आमकां एक अधिकार. मुस्तू जाणांक अधिकार आसता, सकत आसना. अधिकार आसता, सकत आसना. जावं करो एक संवसारीक उदाहरणान सांगचें जाल्यार आमच्या घरा आब आसा, तो घर सगळें चले, ताका एक अधिकार आसा, कित्याक पयशे ताजेंत, घर ताजेंत, सगळें ताजेंत. पूण ताका सकत ना, तो अस्कत कुडींत आसा. त्या देखून ताणें खालेंय करीचें जाल्यार तेज्या नातवा कडेन सांगून तो करी जाय, ह्या पुता कडेन सांगून करी जाय. अधिकार ताका आसा, पूण ताजे केन्ना करूंक जायना, सकत ना. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार
सावलो राय जावन आसलो, सावलो राय जावन आसलो. दाविदाक मक्लेल्या वेळी ताका पदवी नातली, ताका सामुएलान मक्लेले मात्र पूण ताका पदवी नातली, ताका अधिकार नातलो. पूण सावलाक जाय तितलो अधिकार आसलो जाल्यार तो झुजां जिखोवंक जायनातलें ताजे कडना. ताजे तावन पवित्र आत्मो ताजे तावन भायर गेल्या उपरांत आनी दाविदाचेर अभिशेक कोण जाल्या उपरांत सावलाक खंयची झुजां जायना, ताजे कडेन अधिकार आसा. दाविदा कडेन अधिकार ना, सकत आसा. आनी त्या देखून त्या दावीद सभार संगती करूंक शकतलो. त्या देखून आमी उडास दवरसय आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आमकां अधिकारी गरज आसा, आत्मीक अधिकार गरज आसा, आत्मीक सकती गरज आसा. आनी खेदाळा ही दोनी आमचे लागीं आसता गी आमी जायत्यांक आमी बरें काम करूंक शकता. आमच्या शेतांनी हांव सांगताच ना व्हडलें व्हडलें करीचें म्हणून. तूं एक वृत्ती भर जाल्यार तुज्या वृत्तेंत, तूं एक कृशीक जाल्यार तुज्या कृशेंत, तूं एक खंयचे एक अंतू तुज्या ज्या शेतांत खंयच्यान काम करना आसाय तें तूं जाणाय, त्या शेतांत तुवें अधिकारयुता सक्तीवन जावन तुवें तुज्या जिवितांत जिविताचें झूज जियोंक साध्य आसा. सवाल आमकां अधिकारांनी सकत आव्हान तुवें जाणा जायसय यशस्वी जावंक आमकां अधिकार आनी सकत खंय तावन येता, अधिकार आनी सकत खंय तावन येता. आमी चिंतचें आमकां सकत आसा, आमकां जाता तें पुरा न्ही. पयल्यान पयलें अधिकार आनी अधिकार आनी सकत मेळाचें जाल्यार आमी सत जाणा जायसय. कितें जाणा जायसय? सत जाणा जायसय. सत म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजवांच्या 14 अध्यायान 6 वाक्य म्हणटा जेजू हांवसू वाट सत आनी जिवीत. त्या देखून सत म्हळ्यार एक व्यक्ती, संगत न्ही. पिलाती जाता सत म्हळ्यार कितें म्हणून. सत म्हळ्यार एक व्यक्ती, सत म्हळ्यार संगत न्ही. आतां ह्या सताक खेदाळा आमी जाणा जाता, उगडापण जाता. सता विशयंत रेव्हिलेशन जाता. रेव्हिलेशन मस्त गरजेचें. रेव्हिलेशन जायचें, तुका उगडापण जायचें. तुका नॉलेज आसल्यार पावना, तुका ही संगत अशी म्हणून सांगल्यार पावना, बट सता विशयंत उगडापण जायसय. खेदाळा उगडापण जाता, तुका सत कळटा. आनी खेदाळा सत जाणा जाताय तूं ताका कनेक्ट जावंक, जोडणे जावंक म्हणटा आमी. एकामेका कनेक्ट जावंक आमी पळयता सता सांगाता. आनी कनेक्ट जाल्ल्या वेळार आमकां अधिकार मेळटा. आनी तो अधिकार मेळ्ळ्या वेळार ते चार हे काडूंक देव आमकां सकत दिता, सकत दिता. आमी मातेवाच्या त्या वडूलच्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 16व्या अध्यायान 13वें 20 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू विचारता क्रिस्त म्हळ्यार कोण म्हणून. आनी सकड एक जाप द्या लोक अशें सांगता, पूण जेजू विचारता तुमी कोण सांगतात. आनी थवळ पेद्रू म्हणटा तूं देवाचो पूत क्रिस्त. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा पेद्रू हें तुका कोणें कळीत केल्लें? म्हज्या बापान तुका कळीत केल्लें. बापातावन तुका उगडाप जाल्लें. आनी खेदाळा बापातावन उगडापें जालें, ताका रेव्हिलेशन जालें. थवळ जेजू म्हणटा ह्या गतीर तुका हांव कितें दिता? अधिकार हांव दिता. 19 वाक्य म्हणटा तुका सर्गींच्यो सावी हांव दिता. जें कितें तूं ह्या संवसारी बांदताय सर्गी बांदून आसतलें, संवसारी सोडयताय सर्गी सोडून आसतलें. खंय तावन प्रारंभ जाता ह्या पेद्रूक. खेदाळा ताका उगडापें जालें. कोणा तावन उगडापें जालें? देवा तावन ताका उगडापें जालें. उगडापें जालें ताका सत उगडापें जालें. आनी खेदाळा सत उगडापें जालें तक्षणच थंयसर ताका अधिकार
आनी सकत ताका लाभता मोगाच्यानो. आमी पळयता आमकां अधिकार जायचे जाल्यार आमी ताका पवित्र पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 33 वाक्यात आमी तावन वाचलें जाल्यार बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशेन येतालें आनी म्हजे सरशेन येतल्याक हांव कितेंच पयस करचो ना, कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवून आयलां आनी म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आतां हांगासर पळया, जेजू तो तितल्या पावरार सैतानान बरेंपण केलें, पूण तो कितें म्हणटा, म्हजी खुशी न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. त्या देखून आमकां कितें अधिकार आमकां जाय जाल्यार, आमकां सकत जाय जाल्यार पयल्यान पयलें आमी स्वता थंय जेजू थंय एकवटून ताची खुशी करूंक पळयसय. म्हजी खुशी तुजी खुशी न्ही, सर्वेस्पराची खुशी करूंक आमी पळयसय. केदाळा सर्वेस्पराची खुशी आमी करता, देवाच्या अधीन येता, ताच्या अंडर हांवें तुवें आसूंक जाय. आमी एबव ऑर पयस या तिशी निशी नासल्यार जायना, ताच्या अधीन हांवें तुवें आसूंक जाय. ताच्या अधीन आसून ताजे थंय कनेक्ट जाल्यार, ताका सरेंडर जावन विधेय जाल्यार आमकां तो अधिकार आनी सकत मेळटा. आमी पळयता ही सकत सत म्हणल्यार जेजू कितें आसा, सर्ग संवसारार ताचे कडेन अधिकार आसा. त्या आमी पळयता सामातेवाच्या 28 वाक्य म्हणटा थंयसर जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. कोणाक पदवी दिल्या? देवान जेजूक पदवी दिल्या. कित्याक पदवी दिल्या? कित्याक म्हळ्यार तो जेजू सरेंडर जावन आसलो, हर एकटी ताणें ताजी खुशी करनासलो. आपणाक मोरूंक आसल्यार, कुर्साच्या मोरान मोरूंक आसल्यार बापा म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी म्हणालो. टोटल विधेय जावन आसलो. त्या देखून केदाळा तो विधेय जावन आसलो की आनी सर्वेस्परो बाप ताका पदवी दिता. कसली पदवी दिता? सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. कोणें पदवी दिल्या? देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. म्हळ्यार हांव विधेय जावन आसलो, हांव समर्पण जावन आसलो आनी त्या देखून म्हाका पदवी दिल्या. आमकां पुलीस पळयतना बी दिसता मस्त जाणांक. कित्याक आमकां बी दिसता? तो खालेमुणी करता म्हणून. खालेमुणी करूंक ताका अधिकार खंयता न्हू, ताका अधिकार येवचो सरकारांत हांव. सरकाराक खंयच्यान अधिकार येता? संविधानांत हांव. आतां संविधानांत हांव सरकाराक, सरकारांत हांव DIG तावन IG तावन कमिशनर या SP म्हणटा, ताका SP तावन इन्स्पेक्टराक, इन्स्पेक्टर तावन थंयसर आसल्या पुलिसाक. ते देंवोन 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 अधीन जावन येता. आनी जेजू जाल्यार शतपतीच्या सकराक गूण करता आसतना छत्रपतीची जाप दिवन तो हाज्या पावता. सामातेवाच्या 8व्या अध्यायान 5व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान आमी पळयता, शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. आनी जेजू म्हणटा, हें आयकून जेजू अजाप जालो. इत्यंत सत मोगाचें न्हू. जेजू लागीं सत पयल्या सातर आमकां उगडापें जायचें. पयलें आमकां सत उगडापें, जेजू विशयन उगडापण जायचें. सत आमकां कळीस जायचें. ताजे लागीं सगळे अधिकार आसा. थंय जावन येता तो अधिकार आमी विधेय जावन ताका आमी तो संपूर्णपणे सरेंडर जावन ताची खुशी करूंक गेल्ल्या वेळार तो अधिकार मनशाक तो लाभता आनी त्या तो अधिकार चालावण करूंक सांगता. आमकां एक संगत उडास दवरची कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्याकी परिमीत आसा, अधिकार आसा. म्हळ्यार हांवें खंयसरी खालें कितेंय करूंक जाता म्हणून न्ही.
ज्युरिस्डिक्शन म्हणटा आमी ज्युरिस्डिक्शन म्हणटा. आतां हांगा एक जज आसा म्हूण चिंत्या. ह्या जज्जान उत्तर प्रदेशाक ऑर्डर करूंक जायना. उत्तर प्रदेशाच्या लोकांच्या समस्यांक हांगाच्या जज्जान जायना. ताची परिमिती कितें आसा त्या परिमिती भितर ताणें करूंक जाय. तस प्रमाणे आमी पयत पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आमी जाणाव आतां दाविदान गोलियाताक मारलें म्हूण आमी सांगता. जालें ताका देवाचें पवित्रात्म्यान बरयलो ताका अधिकार आसलो. दाविदान कोणाकी गूण केला गी? दाविदान कोणाकी गूण करूं ना. कित्याक? ताचें ज्युरिस्डिक्शन ताची परिमिती ती न्ही, ताची न्ही. एलियान जावन देव एलिशान जावन दी ते एलिशान नामानाक पिडेन जावन गूण केलें. कोणाक कोणाक आसल्या नामानाक गूण केलें. सगळ्यांक ताणें गूण करूं ना, नामानाक मात्र गूण केलें. ह्या एलिशान थंयसर खंयचे झुजां तो झुजोना तें ताचें न्ही ज्युरिस्डिक्शन. ताची मीत कितली आसा तितल्याक मात्र मीत. आमी खालें म्हूण चिंतचें म्हाका जाता सायबा हर एके जाता. थोड्यांनी खालें करचें वता की जर तर एकल्याक गिफ्ट ऑफ विजन आसा ताका करेक्ट कळटा त्या मनशाचें जिवन, त्या मनशाचें कितें आसा खालें आसा पुरा कळटा. आमी सगळ्यांनी ताचे कडेन धांवचें, धांवल्ल्यान चूक ना. ताका आसचें देणें जर तर विजन ह्या ताचें दिश्ट कितें आसा ह्या मनशा मुखार जाता कितें जाता तें जाता गिफ्ट ऑफ विजन जाल्यार ताका हिलींग ना जाल्यार कांय करूंक जायना. ताका डेलिव्हरन्स ताचे कडेन ना जाल्यार ताणें कांय करूंक जायना. विजन आसल्या व्यक्ती लागीं लंब लायन पडटा. ताका पुरो कळटा सायबा पुरो कळटा. स्कॅनिंग मशिना बरी स्कॅन करूंक तो शकता. ताचें ज्युरिस्डिक्शन तितलें. जर तर ताका हिलिंगाचे अधिकार ताका डेलिव्हरन्साचे अधिकार आनी सकत दिवना जाल्यार आमी ताचे लागीं विजन्स सरे सोडून उरल्यो संगती ताका जायना. हे आमी उडास दवरूंक जाय. आमकां सोडचें हें आमकां धरचें. आमकां सबार संगती आमकां देवान अधिकार दिला म्हणटा आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. आमकां कोलो कितले अधिकार आसा, म्हज्या अधिकाराची व्याप्त कितली म्हूण हांवें जाणा जायचें. हांवें ताका जाणा जायचें. उडास दवरूंक जाय. हांवें तुवें तो अधिकार आनी सकत मागोवन घेता आसतना आमकां जाय आसता उडास दवरूंक जाय. कितलें सर्वेस्पर सांगता तितलें मात्र करून उगत्त बसचें, चड करूंक ना. आमी आमचें म्हणलें कांय करूंक ना. देखून जेजू कितें म्हणटा साकराच्या कायद्या विशयान उल्लेख करना 6 लोकांच्या 17व्या अध्यायान अशें म्हणटा तुमच्या थंयसर एक उतार तो सांगता साकरांनी काम करच्या विशयान परत सांगो न्हू. मागीर सांगता आपणें फॉर्मेल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फॉर्मेल्लें सकट करून जातस तुमी म्हणा जाय कितें म्हळ्यार आमी साकोर आमी करीत आसलें तें मात्र आमी केलां. मस्त जाणांक हिलींग करूंक पुरो, बरें बरें शर्मावन दिल्यार जावंक पुरो, मस्त जाणांक डेलिव्हरन्स केलां जावंक पुरो, मस्त जाणांक दान धर्म केलां जावंक पुरो, मस्त जाणांक सेवा सक्री केल्यांक पुरो. हांवें करूंक आसलें केलां मात्र केदळा मनीस म्हणटा की तसल्या साकराक तसल्या व्यक्तीक देव अधिकार दिता आनी ताका सकत दिता. त्या देखून आमच्या मोतीन आसून जोगी आमी पुरा आमीच आमचे वरवीं केल्लें. थोड्यांक आमी पळयता इल्ले अधिकारांनी आसल्या कुडलें इल्लें जाता खालें म्हणल्या कुडलें तांच्या म्हणण्यान भयंकर व्हडलें आसता. सर्वेस्पराक जाय मोगाचें न्हू विधेयपण जायचें, विधेयपण जायचें. त्या देखून सावलान ताजो इतलो अधिकार आसलो कित्याक ताणें होगडायलो एकाच कारणाक विधेयपण नासल्या खातीर. पळयत पुस्तकांत म्हणटा सामुएलाच्या 15व्या अध्यायांत 22वें वाक्य म्हणटा सामुएलान म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्याच्या सर्बे प्रास कालतेपण उत्तम. केदळा तो सावलो अविधेय जावन ते पुरो जीवशी मारूंक सांगलें त्या राजाक वचून ताणें त्या रायाक बचाव केलें आनी त्या थोड्या शेळयांक आनी हाडून आयलो
अविधेयपण दाखयलें सगळें ताजें होगडायलें त्या देखून आमकांय अधिकार दिला सोमा आमकां पवित्र पुस्तकांत हर एकल्याक अधिकार दिला सोमा पूण तो अधिकार चालावण करतना ह्या अधिकार आमकां घेवंक आसतना जर तर आमी विधेयपण ना एका मनशा थंय तो अधिकार आनी तो सकत त्या मनशाक येवंक साध्य ना आनी जर तर ती आयली तर मुखार ती सांबाळून दवरना जाल्यार ती ताका प्रयोजनाक पडना अनेक मॅट आमी ह्या विशयांत ह्याच विशयांत अधिकार आनी सक्ते विशयांत चिंता आसतना उडास दवरूं जाय हर एक जें कितें आमी करता जे सर्वेस्पराच्या नांवान आमी करूंक जाय कितेंय करता जाल्यार सर्वेस्पराच्या नांवान आमी करूंक जाय त्या वेळार ती सकत जारेक येता कित्याक जारेक येता पावर आसो थंय पावर फॅक्टर आसचें थंय सकत आसची थंय ताजें थंय तावन ते अधिकार आमकां ये जाय थंय तावन पावर थंय सकत थंय तावन मनशाक ये जाय आनी त्या मनशाक येता आसतना त्या मनशान खंयचेंय दुसरें नांव उपयोग केल्यार जायना सर्वेस्पराचें नांव उपयोग केल्ल्या वेळार तो अधिकार चालावण जाता आमी पळयता पयल्या समवेलाच्या ग्रंथांत 17व्या अध्याय 45व्या वाक्यांत ताका आमी पळयता 45 अशें म्हणटा दाविदान ताका जाप दिली तूं म्हजेशी तलवार भालो आनी भर्जी घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी धडबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला इस्रायलाचो फौज असो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय त्या गोलियेताक ताणें काल सांगलें तुजे बुस्तो आयुधां आसात पूण म्हजे कडेन आसचें सर्वेस्पराचें नांव कित्याक त्या नांवाक ताजे मुखांतर येवचें जाल्ल्यान ताच्या नांवान आयिल्लें म्हणल्यार कुडलें ताका थंयसर सकत वळोवंक शकली धर्म तुज्या कृत्यान 3ऱ्या अध्यायान 6व्या वाक्यान पळयता थोंट्या मनशाक पेद्रो गूण करता आसतना म्हणटा तेदो पेद्रोन ताका म्हळें रुपे आनी भांगर म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रोनो ताज्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो तक्षणच ताज्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळयलें जेजूच्या नांवान म्हणल्यार कुडलें थंयसर सकत व्हडलें मोगाचें नांव सांव पावलो दुश्ट आत्म्याक सुटयतना धर्मच्या कृत्यान 16व्या अध्यायान 18व्या वाक्यान आमी पळयता साबार दीस पर्यंत ताणें तशेंच अशेंच केलें शेकीं पावल इतलो विरार जालो की पाटींग घेवन ताणें भुताक म्हळें जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुका फरमायतां तिजे तावन भायर सर आनी तेच घडये तो भूतू भायर गेलो हांगासर आमकां कितें कळटा आमी तो अधिकार चालावण करता बांदचें या सोडचें अधिकार चालावण करता आसतना सर्वेस्पराच्या नांवी तो अधिकार कर घे आतां मुस्त जाणां बगोवंक पुरो म्हाका मागण्याची गरज ना बायबल आसा सुडका दिल्या हांव त्या देखून म्हाका बायबलान तशें सांगलां ह्या वागदानाक लागून मागता सोमिया आतांच ताका भायर सोडून दी म्हूण बांदता ह्या सोडयता म्हूण सांगलें जाल्यार तें चलना मोगाचें न्हू केवल जेजूचें नांव यूज केल्ल्या कुडलें जाता म्हूण सांगचें तें सारकें न्हय आमी पळयतात पळय पुस्तकांत धर्मच्या कृत्यांत 19व्या अध्यायान 13व्या तावन 16व्या वाक्यान बरें एक थंयसर घटन बरयलां शेवाचे पुता विशयान कित्याक वयलें 11व्या वाक्यांतून सांगता देवान पावला मुखान विशेश तरेचें आसरें करिलें की ताज्या आंगाक पडले लेस आनी तुवाले व्हरून पिडेस तांकां लायतच तांची पिडा गूण जातली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरतले ह्या वेळार गांवान गांव भोंवन देवसार सोडयतले थोडे जुदेवी देवसार लागिल्ल्यांचेर सोमिया जेजूचें नांव वापरूंक सोदतले पावल परगट करता त्या जेजूच्या नांवी हांव तुका फरमायता म्हूण म्हणटलें शेवा नांवाच्या जुदेवांच्या एका प्रधान याजकाचे 7 जाण पूत अशें करतले पूण देवसरान तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूक हांव मानून घेता पावलाक वळखता पूण तुमी कोण अशें म्हणून देवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतल्या कठीणान ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते सोमेस गायले आनी आपआपलीं आंग उसरां थंय सांडून ते घरांतले पळून जावले तशें जाल्यार आमी कितें करूं जाय जेजूचें नांव आमकां गुर्त आसा जेजूच्या नांवान आमी करूंक तयार आसा तर आमी कितें करूं जाय तो अधिकार आनी सकत उपयोग करूंक कितें करूं जाय
पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट तरान फिलीप घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल 4थ्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा म्हाका बॉल दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकता. कोणा सवें शकता? म्हाका कोण बॉल दिता पळय ताजे सांगाता रावून हांव शकता, म्हजे सांगाता जायना. आतां जेजू एक मॅट मुखार येवन सांगता सांजू हांवच्या 15व्या अध्यायान 5 वाक्यान म्हणटा वय हांव दाखवल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. त्या देखून जेजूचें नांव उपयोग केल्यार पावना. जेजू थंय त्या सक्ते थंय पावरा थंय त्या सथा थंय आमी आसूंक जाय. जर तर आमी त्या सथा थंय पावरा थंय आमी आसां एक कोटन आसां तक्षण जाता. त्या देखून सांत पौलान सांगलें जातालें, सांत पेद्रून सांगलें जातालें, देवाच्या भक्तांनी सांता भक्तांनी सांगलें जातालें ते देवा थंय एक जावन आसले, तांचे जो एक कोटन आसले आनी जेजूचें नांव काडटना सर्वेस्वराचें नांव काडटा आसतना तक्षण थंयसर जाल्लें. आमी जाणाव आमकां हर एकल्यांक मोगाच्यान अधिकार दिल्या. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या 26 वाक्यान म्हणटा सर्वेस्वर मनशाक रस्ता म्हणटा सगळ्या पृथ्वेचेर हर एका संगतेचेर मनशाक अधिकार दिल्ले आमी जाणाव. लुकाच्या 10व्या अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा पळया सोरोप इच्छु आनी दुस्मानाचें सगळें बॉल मोडूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला म्हणटा. मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान म्हणटा भावार्थ्यांक असले अधिकाऱ्यांचे पदवी मेळटले, म्हजे नांव ते देवसार सोडयताले, सोरोप बी मारेकार वीक बी पियेताल्यार कितेंच तांकां जावचें ना, कोणा पिडेस्त तांच्या हात माथ्यार हात दवरताले, गुण जातले, पुरा पदवी आमकां दिल्या. सवाल इतलेंच, पदवी आमकां दिल्या तरी सकत आमकां आसा की अधिकार आमकां दिला, सकत आमकां ना. सकत जाय जाल्यार कितें करीचें? मुठव्यान आमी उडास दवरया. पयल्यान पयलें जेजू विशयंत उगडापण, सता विशयंत उगडापण आमकां जाय. बायबल 100 वाचल्यार न्ही, आमकां भितर तावन उगडापण जाय. तें उगडापण जाल्या शिवाय कांय करूंक जायना. दुसरें ताका विधेय जावन ताची खुशी करूंक आमी पळय जाय. तिसरें ताचें नांव काडन ते नांवा वरवीं हांवें तुवें ते प्रयोग करी जाय. आनी केदाळा ह्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात मोगाच्यानो. जायते तितलें आमकां सबार आमच्या शेतांत आमचें मिसांव खंयचें तें पळोवन त्या मिसांवांत म्हाका आनी तुका हर एकल्यांगी सर्वेस्पर तें बांदूंक आनी सोडूंक तो आमकां कुमोग करता, आमकां सकत दिता आनी ह्या मुखान जारी काडटा. केवळ सांत पेद्रूक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्यांकी दिल्ली ती पदवी, ती सकत हर एकलो भावार्थी उपयोग करूंक शकून दी. हाच्या वाचपान आमी पळयलें ती पदवी दिल्या मात्र न्ही, मागीर जेजू म्हणटा खंयसर दोगां वा चड म्हजे सांगाता आसात थंयसर हांव थंयसर आसा. त्या देखून आमी हांगासर मागता, सांगाता मेळोन मागता मोगाच्यानो, थंयसर जेजूचें आजारपण आसा आनी देवाचें आजारपण हांगासर आसता आसतना ती पदवी आमी उपयोग करता आसतना सर्वेस्परा मुखांत्र साबार अजापां सर्वेस्पराच्या नांवी घडटात आनी ह्या वरवीं सर्वेस्पराक महिमा जाता. आमेन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता हांव आमकां सोमेस्तांक तुज्या हातीं. सोम्या जेजू, तुवें सांगलां आमकां तो अधिकार आनी पदवी दिल्या म्हण. तरी पूण आमी तुजे थंय संपूर्ण तरण आत्म्याच्या सक्तेन तुजे थंय एक जायनासतना तुवें दिल्ली पदवी आमकां उपयोग करूंक ती सकत आमचे थंय ना सोम्या. ह्या घडी आमी मागता ती सकत आमकां दी. तुज्या आत्म्यातावन वाळची पवित्र सकत आमचे थंय देवून येवंक. आमचे थंय कितें अडकळी समस्या आसात, कितें पाताक आसा तें सर्व पुसून काड सोम्या. आनी तुज्या सक्तेन आम सोमेस्तांक बर म्हण मागता. आमचे थंय आसचें उणेंपण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरती करून दी सोम्या. आनी तुवें दिल्लो तो अधिकार आनी पदवी आमी बरेपणाक उपयोग करूंक तुज्या सक्ते मुखांत्र, तुज्या नांवा मुखांत्र साबार तरांचें बरेपण आमचे थंय आनी आमच्या बोवारी आमी करूंक तूं आमकां हर एकल्याक आशिर्वादसी म्हण मागता. आमेन. समर्पण करता सोम्या.
ह्या संवसारी नानांत्या कडेन जावची झुजां तुज्या पांयामळी सोम्या जेजो हर एकल्याची दारूण काळजां तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन आपोड सोम्या परिवर्तनाची सकत तांचेर देवय सोम्या कितें असाध्य म्हूण चिंतालो थंयसर तुज्या मध्यस्थपणाकाल साध्य जावन शांती समाधान राज करूंक करपा लाबय सोम्या घायेल्ल्यांक बुजवण लाबय सोम्या धैर्य दी सोम्या रक्षण फावो कर सोम्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वादाचो हात देवून येवं सोम्या गुण करची सकत तुजी वळोवन दी सोम्या आनी तुजे मुखांतर बरेपण जावन दी सोम्या समर्पण करता हो सोम्या भुकेन आनी पिडेन कश्टांतल्यांक सोम्या तुज्या हाती हर एकल्याचो रसनार आनी पसनार तूं जावन आसाय बापा तांचेर दया दाखय सोम्या आनी तांकां जाय जाल्ले हर एक तरेची आदार आनी कृपा दिवन तांचे जीवन आशीर्वादीत कर म्हण मागता हालेलुया 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 हरे डी 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 शेरा रा 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 बारे डे शेरा ला 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 मशकला रे दा ला 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 मशकरा दी दी नो नो ना शेरे रा 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 हालेलुया 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 धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे मंगळा सोम्या समर्पण करता हो सोम्या आमकां तुवें दिल्ली हर एक देणी सोम्या ती आशिर्वादीत कर खंयची देणी आमचे थंय लिपोन आसात म्हणल्यार आमकां तूं कळीत कर ते उपयोग करचे अवकाश आमकां हर एकल्याक लाभय ते लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी आमच्या बरेपणा खातीर उपयोग जावच्या पासून सोम्या ती उगडापी कर एक्टीव जावंक करपा लाभय आनी त्या देण्या मुखांतर सोम्या चड आनी चड तुजी सेवा करूंक तुझे राज परकट करच्या वावरांत ती आमी उपयोग करूंक खरी एका बावडत्याक आशीर्वाद सी म्हण मागता हालेलुया 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 तुझ्या मंदिरात आत्म्याये म्हज्या जिवितांत आत्म्याये हांव राशीता आत्म्याये हांव राखून आसा आत्म्याये तुझ्या मंदिरात आत्म्याये म्हज्या जिवितांत आत्म्याये हांव आशिता आत्म्याये हांव राखून आसा मंगळा सोम्या समर्पण करता आयलानाक तुज्या हाती आयच्या दिसा ताणें आपलो जल्मा दिवस आचरसूंच्या संदर्भी सोम्या आमी सर्व एका मनान आनी एका काळजान तुजे लागीं मागता सोम्या ताका दैवीक जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय दिवन आशीर्वाद सी सोम्या जशें तूं प्रायेन जाणवायेन आनी बुद्धवंतकायेन वाडोवन येवन बरें करीत गेलोय तेच प्रमाणे ह्या भुरग्याक तूं आशीर्वादांनी भर सोम्या ताचे शिकप तूं आशीर्वादीत कर बऱ्या भलायकेचें देणें ताका फावो कर हर एकल्यांक मोगाचो व्यक्ती जावंक ताका करपा लाभय आनी ताचे थंय आसची सर्व देणी तूं आशीर्वादीत कर ताका चड आनी चड आत्म्याच्या सत्तेन भरलेलो भाग्यवंत जिणी जिवंक आदार दिवचे तसली पवित्र सकत ताचे थंय वळय आनी ताच्या कुटुंबांत एक मोगाचो भुरगो जावन ताणें वाडोवन येवंक जाय जाल्लो दैवीक आदार ताका लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया रा 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 हालेलुया ला मशीया रा 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 हालेलुया 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 देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचेर जेसू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचेर देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचेर Jesus देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचेर मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या हांगासर असलेल्या हरी एकल्यांचे विनवण्या तुझ्या मुखार सोम्या जेजू आर्थिक संकष्टांनी असलेल्यांचेर आशीर्वाद घालणं तांच्या गरजाक जाय जाल्ली कुमक तू लाभाशी कर सोम्या काम नासतना कष्टांतल्यांक सोम्या जेजू बरी कामां लाभाशी कर सोम्या सैरिकेच्या सदनेर असलेल्यांक जोगतो फुडार फावो कर सोम्या कुटुंबांत असमाधान असलेल्या कुटुंबांनी तुझे दैविक हजरपणा साकर समाधान स्थापन कर सोम्या काजारी बेसांत मनस्ताप असलेल्या हर एका जोड्याचेर तुझो आशीर्वाद देवन येव तुवें एक केल्लो बांद मरापर्यंत सांबाळवरची कृपा आणि आशीर्वाद लाभय सोम्या वांगड्या वाट्याक गेल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांक भुरग्यांक तरणाट्यांक सोम्या फाटी हाडणं तरणाट्यांनी कुटुंबाचो आदर जायशे तांचे थंय बदलावण हाड सोम्या हर एका भुरग्यान भावडतांत वाडोवन येवंक जाय जाल्लें मार्गदर्शन दिवचे पासत हर एका वडिलाक तूं आशीर्वादीत करन तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेचे मार्गदर्शन लाभोवन हर एक कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जियेवच्या पासत तूं आशीर्वादीत कर म्हण मागता हालेलुया 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 हरी दी 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 शेरे रा 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 हालेलुया हालेलुया रबा शेरे रे 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 हालेलुया हालेलुया सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं स्माका सोडवंदार हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळं स्माका सोडवंदार हांव समर्पिता सम्या जेजू क्रिस्ता हो थोडो वेळ तुज्या सोय आमी करसिला तुजें उतर आमी आयकलां तुजी कृपा आमी जोडून घेतल्या आनी आतां घराब्याच्या पयलें तुजो आशिर्वाद जोडटा आमी तुज्या पब्लीक जिवितांत सर कश्टांतल्यांक वजन वबयतल्यांक तुवें आपणा सरशीं आपयल्लें सगळो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिसोना म्हणलें धैर्य तुवें आमकां दिलां त्याच धैर्यान आनी बरवशान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी परत आमच्या कुटुंबाक वेता आमच्या लौकीक संवसाराक प्रवेश जाता आनी ह्या संवसारांत आमकां जायत्या तरांचें वायट अनुभव करूंक मेळटा आसतना जायत्या तरांचे कश्ट भोगूंक आमकां मेळटना सलवणी निराशा मेळटा आसतना सोम्या जेजू आमी तुजे लागीं एकच मागता आमकां दी बरवसो आमकां दी फातयेनी आमकां दी भावार्थ हर एक संगत आमी तुज्या दोळ्यांनी पळोवच्याक हर एक घडीत हर एक सन्निवेश जें तूं कशें पळयताय त्या रितीर पळोवंक तसलो भावार्थ तूं आमकां दी आमची काळजां मनां उजवाडाय आमची जिवीतून फुडें व्हर तुजें आशिर्वाद आमकां दी आमच्या मुखल्यान तूं वच आमी तुजो पाटलाव करच्याक सारक्या वाटेन आमी मुखार सोमकोवच्याक आमच्या फाटल्यान तूं राव तरांचीं अनवरां आमचे तावन आमकां राखून भरच्याक आमचे भितर तूं राव
सदांच आमी तुजें उतर आयकोवच्याक त्या उतरा प्रमाणे चलच्याक आमचे वयर तूं राव सदांच आमचें जतन करच्याक समया जेजू ह्या संदर्भी हांगासर हजर आसल्या तुजे मुखासर पडोन आसच्या सर्व हे आमच्या भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद घाल तुजी स्तुती गांवक आमकां कुमो केल्ल्यांचेर तुजें उतर आमकां विवरावन सांगिल्ल्यांचेर आमकां मागणें करूंक कुमो केल्ल्यांचेर आमच्या हर एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आमच्या दुस्मानांचेर सयत तुजें आशिर्वाद दी म्हण आमचे लागीं मागता हांव Nityavura sakramenta sustanaman koruya Purvinatya rupabotra navyoriti adaya Solvon vecha Ascatrisya Bhavatace Bordivya Zashe Papa Tashe Smuta Ulasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Tukhadoka Chaspirita Samasami Navarta Amen प्रार्थूया ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा आसूं आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना